नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रिहोकार हांव गौरीश प्रभामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. संजीवनी फुडल्या वर्सा सावन जाता सुरू. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आश्वासन. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची घेतली भेट. सत्तेत आयल्यार एसटी समाजाक दितले आरक्षण. समाजाचोच मुख्यमंत्री हाडपाचो करतले यत्न. काँग्रेसीची हमी. बोडगेश्वर देवळातल्या चोरी प्रकरणात 4 बांगलादेशी दुबावितांक खोपोली महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी केली अटक. 7 लाखाच्या रोख रक्कमा सयत हेर वस्तू केले जप्त. फुडलो तपास चालू. देशाच्या उदरगती खातीर गोंयकारांनी भाजपाक दिवची संद म्हणटा लक्ष्मीकांत पार्सेकर. दुसऱ्या वटेन आदलो मंत्री दीपक पावसकारांनी केलो भाजपांत प्रवेश. लोकसभेच्या प्रचारा खातीर एकूय काँग्रेसीचो फुडारी गोंयांत येवंक ना. संविधानाचो अपमान करप्यांक लोक करचे ना माफ. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप. अंदू गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो. शेक, हॉटेलां तशेंच पर्यटन मळावयले हेर उद्देजक लुकसाणात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. फुडल्या वर्सा मेरेन संजीवनी साखर कारखानो पुराय क्षमतेन सुरू जातलो. कारखानो बंद पडचो ना तशेंच कारखान्याच्या खंयच्याच कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडोवचे ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच ऊस उत्पादकांक दिला. शेनवारा तांणी संजीवनी साखर कारखान्याची पळोवणी केली. तशेंच कर्मचारी आनी ऊस उत्पादकांचे प्रश्न जाणून घेतले. आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत कारखान्या संदर्भात सगळे प्रश्न सुटावे करतले अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलां. ह्या वेळार दूधसागर टूर ऑपरेटर्स तशेंच खण पिडेस्तांचे प्रश्न सुटावे करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस येते सगळे तांकां ऑलरेडी इट इज नॉट न्यू प्रॉमिस एज सच. कदाचित एक एकदा कन्फ्युजन असतं. इलेक्शन झालं काय सगळ्यांक कशें दिसता आतांच मातशें करून घेतलें. संजीवनीचे वर्कर संजीवनी आमी बंद केन्ना करचे ना. संजीवनी फुडल्या वर्साच्यान चालूय जाता कारण तेजो टेंडर क्लोज जावपाक आयला. आतां ऑलरेडी 2 ठिकाणी कोणी एप्लाय केला. कोणाक जर मेळटा ती संजीवनी चालू उरतली. जे परमनंट एम्प्लॉईज आसा तांचो कांयच प्रॉब्लेम ना. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एम्प्लॉय तांकां गव्हर्मेंट एम्प्लॉय हे आहा एसोसिएशन आहा पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एसोसिएशन जे आमी दिता कॉन्ट्रॅक्टर वर्करांक तेच बेनिफीट तांकां चालू उरतले. दुसरे आमच्या संजीवनी चालू जातली. सगळ्यांचो ऊस जो लायता पळय न्हय तो ऊस आमी घेतले. ते म्हाका मेळ्ळे पळय न्हू रे दुसरे हेचे ट्रकवाल्यांचो आनी आमचो फक्त लागचो संपाद. कारण ट्रकवाल्यांचे विशय सगळे हांवेनूच सोडयले आतां पर्यंत. त्या खातीर तेंचे जे 50 रुपीज ग्रीन सस्पेक्ट करून घेतले तांकां सांगला तांकां कळना. तुका बेगीन कळचें ना ते बाकीच्या ट्रकवाल्यांक आनी म्हाकाच कळटा ते वेवस्थीत रित्या. खातीर तेंच्या विशय हांव सोडयता. तिसरो आमचो जीपवाल्यांचो विशय. जीपवाल्यांक हांवें प्रॉमीस केला तांचो जो रेट आनी तो सायट हे 2 विशय. रेटाच्या हितूर तांकां हांवें सांगचें पडटा कितें तरी रिलॅक्सेशन करून दिवपाचें. तांकां पॉझिटिव्हली विचार करता. आमकां चडांत चड ट्युरिस्ट हांगा कशें येवपाक जाय तांकां फॅसिलिटेट करपाक जाय. कारण आमकां तें ट्युरिजम जें आसा पळय हें चालू उरपाक जाय. त्या खातीर तांकां वॉटेवर जाय जो सपोर्ट जाय पळय इन फ्युचर तांकां सपोर्ट मेळटा. काय तूं बेश्टें कन्फ्युजन तेंचें करूं नाका. संवय जाल्ली आहा आमकां लोकांक. हांव तेंच्या कडेन उलोवन तितूर सोल्युशन कितें काडपाक जाय तें काडटा. आत्तां कोड ऑफ कंडक्ट जालो तें एकदां. सत्तेत आयल्या उपरांत एसटी समाजाक आरक्षण मेळोवन दितले. ते भायर एसटी समाजा खातीर काम करतले. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री हाडपाचो यत्न करतले अशें आश्वासन काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेन दिलें. केंद्रामध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्या ठिकाणी आदिवासींचं रिझर्वेशन सगळ्यात पहिले प्राधान्याने गोव्यामध्ये दिले जाईल अशा प्रकारे स्पष्टपणे भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली आहे. इतकंच नाही तर राहुलजी सातत्यानं सांगतायत की आदिवासी एससी असेल ओबीसी असेल राज्यकर्ते झाले पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका राहुलजींनी काँग्रेस पक्षाने वारंवार देशापुढे मांडलेली आहे. आणि गोव्यामध्ये आपल्यालाही माहित आहे, मला नाही माहित, परंतु आदिवासींचा कधी मुख्यमंत्री झालाय का गोव्यामध्ये? मला नाही वाटत की आदिवासींचा मुख्यमंत्री गोव्यामध्ये झाला असेल. परंतु काँग्रेसची भूमिका आहे
की आदिवासींना सुद्धा गोव्यामध्ये मुख्यमंत्री होऊ शकतो यापर्यंत सुद्धा काँग्रेस आपली भूमिका त्या ठिकाणी ठेवू शकतं याची जाणीव आदिवासी बांधवांना आहेत, एससींना आहेत, ओबीसींना आहेत. म्हणून ह्या संदर्भामध्ये सुद्धा आदिवासींचाही मुख्यमंत्री या ठिकाणी गोव्यामध्ये होऊ शकतो. अशा प्रकारे आदिवासींना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून काँग्रेस पक्षाची गोव्यामध्येही भूमिका आहे आणि देशामध्ये अशा प्रकारची भूमिका काँग्रेस पक्षाची राहिलेली आहे आणि काँग्रेस पक्षाची अशी भूमिका आहे. अमित शहाजीचे ये अशा प्रकारचे शब्द वापरणं याचाच अर्थ की देशामध्ये त्यांना काँग्रेस भारी पडतायत. महाराष्ट्रामध्ये 48 जागा आहेत. 48 पैकी महाविकास आघाडी जे आमची आहेत, ज्यामध्ये उद्धव ठाकरेजींचा गट आहे, शरद पवारांचा आहेत आणि काँग्रेस पक्ष म्हणून आहेत. आम्ही किमान 36 ते 37 जागा आम्ही जिंकू. 10 जागेपेक्षा त्यांच्या BJPच्या आणि त्यांच्या पूर्ण युतीच्या जागा राहणार नाहीत. म्हापशा वाठारातल्या देव बोडगेश्वर देवळातल्या चोरी प्रकरणात बांगलादेशातल्या 4 दुबावितांच्या पंगडाक खोपोली महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी अटक केली. या 4 दुबावितांकडल्यान 7 लाखाची रोख रक्कम, 3 मोबाईल फोन्स आणि 3 स्क्रूड्रायव्हर जप्त केला. फुडलो तपास चालू आसा. म्हापसा श्री बोडगेश्वर देवळात काही दिसा पयलीं 4 चोरट्यांनी फंडपेटी फोडून तेतूंतले कॅश चोरी केली. त्या संदर्भात म्हापसा पुलीस या 4 चोरटे जे फरार आशिल्ले त्यांच्या शोधात आशिल्ले. अखेर खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांच्या कॉर्डिनेशन आणि म्हापसा पुलिसांच्या कॉर्डिनेशनात नंतर अखेर या 4 चोरट्यांक त्याचबरोबर बांगलादेशी काही चोरट्यांची टोळी अटक केल्ली आसा. त्यांच्या कडल्यान 7 लाख रुपया तशेंच 3 मोबाईल फोन, 3 स्क्रू ड्रायव्हर जप्त केल्ले आसा. म्हापसा पुलीस खोपोली महाराष्ट्रा पाविल्ले आसा आणि जे फॉर्मेलिटीज ज्यो आसात त्यो पूर्ण करून ह्या 4 चोरट्यांक गोंयांत हाडपाच्या मार्गाचेर आसा. जशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत रावतली तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोतीकर. देशाची उदरगत नेटान जाता आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अशक्य गजाली शक्य करून दाखयल्यात. तेन्ना गोंयकारांनी देशा खातीर भाजपाच्या फाटल्यान उबे रावचें अशें आवाहन आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान केलां. आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत आपणे केल्ल्या कामाची दखल भाजपान घेवंक नाशिल्ल्यान तांणी खंतूय उक्तायली. हांव इतल्याच खातीर सांगता की मेजर ज्यो गोष्टी आसात ह्यो म्हज्या काळान जाल्ल्यो आसात, सँक्शन जाल्ले आसात, कंप्लीट जाल्ल्यो नासात. म्हाका एकूचदा याद आसा की मनोहरबाब पर्रीकार जेन्ना अटल सेतूच्या उद्घाटना वेळार ताणें म्हाका आपयल्लो आनी त्या भाशणांत ताणें उल्लेखूय केल्लो की अटल सेतूचे सादारण 60% काम हे पार्सेकार मुख्यमंत्री आसतना जालां. ही एक गोष्ट सोडली जाल्यार बाकी म्हाका दिसना म्हजो खंयच उल्लेख जाला कितें जाला आसा. पूण हे जरी सगळे असले तरी म्हजो ज्या मनशान देशाच्या पंतप्रधानान गोव्या खातीर भरभरून दिला, टिका वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीन जाता आसात पूण गोव्या खातीर भरपूर दिले आणि गोव्याक दिले ताच्याय पलीकडे देशभराकूय दिल्ले आसा. एक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या पलीकडे ताणी आर्टिकल 370 जे आमच्या घटनेतले हे वचूंक जाय अशें आमी म्हाका दिसता आमचो BJP सामको ल्हान गोव्यात आसतना पासून आमच्या भाशणांनी ते आसले आणि आमकां केन्ना हे पूर्ण जायत अशें शाश्वतीच नासली. राम मंदिरासारखो विषय हो आमी सगळ्या भाशणांनी उल्लेख करीन पूण राम मंदिर हे स्वप्नच उरतले असो एक अंदाज आमी बांदलेलो. पूण आर्टिकल 370 सुद्धा केले आणि राम मंदिराचो पावत न्हय तर पूर्णत्वाकय पावले आणि राम ललाचे भव्य दिव्य अशें मंदिरूय जाल्लें आसा ह्याच काळात. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की गोंयकारांनी ह्या निवडणुकीकडे वेगळ्या दृष्टीनसून पळोवंक जाय. वेगळ्या दृष्टीसून पळोवंक जाय हेचो अर्थ की आणि 5 वर्सां ह्या देशाची प्रतिमा वाडयणारे, ह्या देशाची सांपत्तिक स्थिती वाडयणारे, ह्या देशाची जगात प्रतिष्ठा वाडयणारे, आत्मसन्मान वाडयणारे
मोदीजींच्या नेतृत्वासकयलें सरकार हे परत 5 वर्सां खातीर येवंक जाय अशें ठाम मत म्हजें आसा. गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशी पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा. कांय तज्ञ प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या 2 कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्राक मार बसला. पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अजिपका हांच्या मता प्रमाण भारतभर वेंचणुकेचे वातावरण आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक सध्या मंदी आयल्या. ट्रॅव्हल आणि टुरिझम संघटनेचे अध्यक्ष जॅक सुकिजा हांणी लेगीत फाटले 2 म्हयने गोंयांत पर्यटन उणें जाला म्हणपाचे मान्य केला आणि ताचे खातीर वेंचणुको आणि भारतभर आयिल्ले गरमेचे ल्हार कारण आसूं शकता अशें म्हणला. गोंयच्या पर्यटनाचे 2 भाग करून इव्हेंट वेडिंग ह्या सेक्टरात गोंयान ह्या वर्सा बरी कामगिरी केल्या, पूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कमी जाल्ल्यान शॅक्स आणि अशा पर्यटकांचेर निंबून आशिल्ल्या हॉटेल उद्देजकांक ह्या वर्सा लुकसाण जाला अशेंय तांणी सांगले. What has happened in tourism now is it's become like a very different sort of market. You can't define it season wise. There are segments which are growing, there are segments there are issues with. If you look since COVID struck, Goa has become like a domestic tourism hub, and if you see there is also a big surge in events, conferences, weddings, meetings, and incentives, what we call the MICE segment. So there are specific players in the tourism industry who cater to this. Like you would have event companies, you would have certain hotels who would do it, like Taj as a convention center. I think for this segment, business has been very good, better than normal. They've been growing. If you go, there is also, the season was originally defined when Goa was an international destination largely. Between say mid-October or end October to the middle of April, you would get international charter flights and international tourists, and they would come here basically for the sun, sea and sand, and then add-ons which were their culture and all. This segment all over India has been affected since COVID. I think Goa has recovered to the extent of 45%. India might be 30%, the rest of our country. But there are definitely issues with this segment. War in Russia has affected it. The English economy, there have been issues with that. There have been issues with flights. So that segment has been affected. There are hotels who cater to it. There are specific shacks and all which is to cater to it. That has been hit. So till February, I think generally it was good for most people. From March onwards, there has been a decline in most markets except the MICE market, which is still growing, but which April, May has also declined. And a lot of people say that in April and May until June, this market has declined because elections are going on and people are uncertain. Today you plan an event, you suddenly say that liquor is not allowed beyond 10 or 11, and so they say let's just wait till it is there. So that movement has stopped. Last 2 months for business has been down for everyone. For the rest of the season, specific segments still appear stressed. April, May, mainly people say elections, but I would say also heat wave is responsible. I think that is a big challenge that all industries are going to face as we go on. Climate change and heat, extreme heat. I was just in the Nilgiris on a personal visit, and the temperature there has touched 29 degrees. I mean, it's 6 degrees higher than what it normally used to be. And first time people in Ooty and all are actually wondering if we need fans and all. So in Goa also the heat wave has been bad. But I think the normal trend anyways, once elections start, there is a bit of a slowdown in movement, in tourism movement. That is throughout India, it's a pan-Indian phenomena, because if you see that a model code of conduct is in force, so people are not preferring to travel also because everyone is busy in because exercising their franchise. Maybe that could be one of the reasons. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
गोंयचे भांगराळे गोंय असले दुसरे ना खंय आसा गर्व ह्या माय भुयेचो नवी सपनां सजय आज चिंता ना भंय मेळ्ळा गोंयकारांक साथ मोदीचो आज आमकां मोदीन नवी दिशा दाखयल्या एकजुटान आज उदरगतीक फुडें सरुया दाखोवया की आमी सगळे मोदी परिवार निवडून हाडुया 2 खासदार ह्या वेळार 400 पार परतून एकदा मोदी सरकार चल चल परत कमळ फुलोया चल 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 परत कमळ फुलोया हर्ष बेटा ABCD सुना ना A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार सुहाना मजा आ गया काँग्रेसीन गोंयाक केन्ना गांभीर्यान घेवंक ना त्या खातीर लोकसभेच्या प्रचारा खातीर एकूय काँग्रेसीचो फुडारी गोंयांत प्रचारा खातीर येवंक ना संविधानाचो अपमान करप्याक लोक ओग्गी रावचे नात म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे आरोप मडगांवां पदयात्रा काडल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले काँग्रेस ह्या इलेक्शनाक सिरियस ना काँग्रेसीचो एकूय नेतो हो गोंयांत येवंक ना तेंच्यांनी सगळे गोंय हें सिरियसली घेवंक ना तांकां खबर आहा काँग्रेसीक की दोनूय सीट काँग्रेसीच्या हांगासले पडटा म्हणून तर तो खरगे येवंक ना राहुल गांधी येवंक ना आनी प्रियंका गांधी येवंक ना हें एक्चुली युरी आल्ल्यामुळे कळोंक जाय आनी विराटकूय कळोंक जाय संविधानाचो अपमान करता आनी संविधानाचो अपमान केलें हें पुराय देशभर काँग्रेसीक शेकलेले आसात कारण जे सांगताले की संविधान भारतीय जनता पार्टी हेच संविधानाचो अपमान करता अशा पद्दतीचो अपप्रचार करपी काँग्रेसीक कळोन चुकला खऱ्या अर्थात त्या खातीर सगळे लोक हे मोदीजीच्या बरोबर आसा NDAच्या बरोबर आसा अबकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार हाच्या सयत आमी 100% फुडें वता 60,000 प्लस मार्जिनान सावथ गोंयचो शेड्यूल जाता आनी 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी नॉर्थ गोंयचो हांव 10,000 सुद्दां मतां कमी करपाक तयार ना डे वनच्यान कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावच्या पयलीं सांगलेलें तें आयज परतूय सांगता हांव म्हणजे खंयच्याच बाबतीत विकास आनी संघटन ह्या 2 बळाचेर भारतीय जनता पार्टी निवडणुका लढटा आनी विकास आमी गोंयांत करून दाखयला संघटन आमचें मजबूत आसा आनी गोंयकार भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा मोदीजीच्या फाटल्यान आसा म्हाज्या फाटल्यान आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतात थंय त्या आमदार फॉर एग्जाम्पल मडगांवान येयले मडगांवान आमदार दिगंबर बाब कामत यांच्या बरोबर आसा हेका लागूनच हांवें सांगलां की 60,000 प्लस म्हणजे 2019ची वेगळे गणित असले आज वेगळ्या पद्धतीचे गणित आसा आणि म्हणून तर हांवें 60,000 प्लस हांवें मुगीच 60,000 आंकडो काडूंक ना विचार करून काडलेला लोकसभा वेंचणुकेत ST आनी SCच्या फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला राजकीय आरक्षणा विशीं भाजपान गोंयच्या ST संघटनेचो विश्वासघात केला असो आरोप STचे फुडारी रुपेश वेळीप हाणें केला काँग्रेसीन राजकीय आरक्षणाचो विशय सुटावो करतले म्हणून आश्वासन दिला त्या खातीर ST फुडाऱ्यांनी इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगलें ह्या सरकारान आमकां फटयल्लो आसा आनी ह्या BJP सरकाराक आमी ह्या पार्लमेंटरी इलेक्शनां आमी बुद्ध शिकयतले आनी ज्यो स्ट्रॅटजी करपाक जाय आमी स्ट्रॅटजी करून ताका दोनूय सीट पडोवपाचे आमचे प्रयत्न आसतलो आनी त्या प्रमाणे आमी कंटिन्युअसली आमी गांवांत गेले गांवांत आमच्यो मिटींग चालू आसल्यो आनी जेन्ना सगळ्यो पार्टी एकठांय येयल्ली आसा आनी इंडिया अलायन्स फॉर्म केल्ली आसा आप जावं गोवा फॉरवर्ड जावं जावं मागीर TMC जावं काँग्रेस सगळे एकठांय येवन तांणी अलायन्स फॉर्म केल्ले आसा आनी हे कॉन्स्टिट्युशन जे आयज धोक्यान आसा आयज BJP म्हणटा 400 पार 400 सीट येतकीर तांकां कॉन्स्टिट्युशन बदलपाचें आसा आनी होम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा तेजो तो स्टेटमेंट व्हायरल जाता की तो आतां SC ST OBCचे रिजर्वेशन काडपाचें तो उलयता तेन्ना आमी आमची काल काँग्रेसीचे कडेन आमची मिटींग जाली तेंचे जे सेंट्रल लिडर आसा तेंचो इन्चार्ज आसा माणिकराव ठाकरे हांचे जे सेंट्रल लिडर आयिल्ले तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी तांकां आमी जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमकां मेळना ते आमी तांकां सांगलें आमी आयज हें जें इलेक्शन आहा तें आमी वेगळे तरेन पळयता कित्याक हें इलेक्शन जें आसा 2024 पार्लमेंटरी इलेक्शन हें कॉन्स्टिट्युशन वाचोवपा खातीर आसा जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर आसा तेन्ना आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की आमचे जे सगळे आमचे 16 संघटना आसा STच्यो आनी बाकीचे आमचे जे
गांवांनी आम्ही कार्यकर्ता सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की आम्ही हे फावटी इंडिया अलायन्सा कॅन्डिडेटाक दोन्ही नॉर्थ आनी सावथाक सपोर्ट करतले. आमी आमचो सपोर्ट आयज जाहीर केल्लो आसा. म्हादय वाटयतले तांकांच गोंयच्या जनतेन वेचून लोकसभेत धाडचे अशें आवाहन म्हादय बचाव अभियानाच्या सुनीता सावंत हांणी केलां. गोंयच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक गोंय हें आध्यात्मीक शैक्षणीक आनी त्या भायर कोळशाचें हब जावचें कशें दिसता, पूण हे सगळे हब जातले जाल्यार तांकां उदक जाय काय नाका असोय प्रश्न तिणें उपरासला. जे कॅन्डिडेट म्हादय बचावाचें काम करतले आनी म्हादय पासून पार्लमेंटान आवाज उक्तो करतले त्या कॅन्डिडेटाक मतां दिवची. आणि हे करतना जर म्हादय वाचला, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचे खूब वायट परिणाम जातले. पयली म्हणजे पयलीच थंय झाडां मारतात, मायनिंग चालू आसा भीमगड अभयारण्या कडेन लागीं थंय, आनी तातूंत जर ही न्हंय आटली आसत जाल्यार ती जमीन इतकी सेझमीक सेन्सिटीव आसा की थंय अर्थक्वेक जावं येता. गोंयचे सगळे लिडर सांगतात की हे आध्यात्मीक हब जावचें, हे एज्युकेशनल हब जावचें, हे रिलिजियस हब जावचें, हिस्टॉरिकल हब जावचें. मदीं मदीं अशेंय दिसता की हांकां कोळसा हबय करपाचें आसा काय कितें म्हणून नकळत. आनी अशें जर हे सगळीं हबां हांगा जालीं आसत जाल्यार तांकां उदक जाय पडटा. हें उदक ते खंयच्यान हाडटले? तेन्ना हे सगळे प्लानिंग करचे पयलीं सरकारान विचार करूंक जाय तो हांकां उदकाची पुरवण कशी करतली. पयलींच गोवा ही डेफिसियंट स्टेट उदकाच्या बाबतींत, आनी आतां आमी पळयलां की गोंय सरकाराचेच रिकॉर्ड सांगता की उदकाची पातळी आनी उदकाचो सांठो देविल्लो आसा, पूण तरी आसतना भिवू नाका, उदक तुमकां पावतलें हेंय ते सांगतात. सावर्डेचे आदले आमदार आणि आदले PWD मंत्री दीपक पावसकरान मुख्यमंत्र्याच्या हाजेरीत शेनवारा भाजपात प्रवेश केलो. तशेंच दीपक पावसकर हांचो भाव तशेंच आदले सरपंच संदीप पावसकर हांणी हेर कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. भाजपाच्या उमेदवारांक तेंको आसतलो म्हणून आदले आमदार दीपक पावसकरान सांगलें. त्यांनी आपल्या 5 मिनटाच्या भाशणांतल्यान पुराय मतदारसंघाचो आढावो घेता आसतना ताका जेणूच प्रश्न खबर जाली, मागीर ते प्रायवेट फॉरेस्टाचे आसूं दी, टुरिजमाचे आसूं दी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे आसूं दी, सातत्यान म्हणजे हल्ली 1.5 म्हयन्या पयलीं तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय बी थोड्या जाणांचे प्रश्न तो म्हाज्या कडेन घेवनूय आयलो. हांव ताका सांगलें सद्या कोर्ट चालू जाला, कोर्ट सोंपल्या उपरांत ते विशय हांव जाग्यार उडयता. त्या ती सांगलें पुराय मतदारसंघातले विशय सगळ्यांचे 100% जाग्यार उडयता. तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमी म्हणटा तसो मोदीजीक 3री फावटी प्रधानमंत्री करपाक जाय. हांव सगळ्यात ताचें अभिनंदन एकाच खातीर करता की विदाउट एनी कंडिशन त्यांनी पुराय आपलो तेंको मोदीजी प्रधानमंत्री जावपाक डिक्लेअर केल्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन ताचें खूब खूब अभिनंदन. नेटान ताळयो. मनीस जर स्वार्थी आसत न्ही, म्हाजें कितें काय म्हणून पयलीं विचारता. हांव सदांच सांगता म्हाजें कितें काय म्हणून. तो म्हाका मेळ्ळो तेन्नाय तेणी सांगलें दोतोर म्हाजें कांयच ना म्हणून. आपूण डायरेक्टली म्हणून लोकांक सांगूंक शकता म्हाजो तेंको मोदीजी खातीर आनी तुज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक आसा म्हणून, बट फक्त तूं लोकांचें कितें तें तूं पळय म्हणून ह्या शब्दान सांगलें. आपलें कांयच ना म्हणून एका उतरान आपलें कसलेंच काम तूं करिना जाल्यार जाता, बट आपले जे लोक आहा त्या लोकांचेंच कितें तें तूं पळय आनी तांकां तूंच कितें तें सांग. एकेच त्या ती सांगल्या आनी हांव तुमकां इतकें एश्युरन्स दिता की तुमी म्हणजे हांवें जशें म्हटलें म्हाजे कडेन येवपा खातीर ऑलवेज वेलकम आसा. दीपक पावसकराक घेवन तुमकां जाय तेन्ना तुमी म्हाजे कडेन येवं शकता. आयज व्हडा संख्येन तुमी हांगासर जमले. दीपक पावसकरान मोदीजीचें सरकार परत येवपा खातीर, मोदीजी 3री फावटी प्रधानमंत्री जावपा खातीर गोंयांतले 2य सीट म्हाज्या नेतृत्वाच्या सगळे निवडून येवपा खातीर जो आपलो तेंको दिलो ताज्या बद्दल हांव तेजे खूब खूब आभार मानता. आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांची आणि माझी मैत्री खूप पयलींच्यान आसा. आणि 2017 आमी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत स्पीकर म्हणून काम करताले, हांव GSIDCचो चेअरमॅन म्हणून काम करतालो, आणि आमचे मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर तेन्नाच्यान आमचे
आणि मुख्यमंत्र्याचे विचार जे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे विचार म्हाका पडटा. त्यांनी म्हाका सांगलें सावर्डे मतदारसंघांतल्यान आमी दोगांय हांव आनी आमचो आमदार गणेश भाऊ एक जावपा जाय. आनी हे कित्या खातीर जाल्यार हो जो सावर्डेचे विशय जे आसा 7वी पंचायतीचे हे सगळे सुटपा खातीर. त्या खातीर हांव आनी आमचे प्रमुख कार्यकर्ते सावर्डे मतदारसंघाचे 7वी पंचायतीचे हेंचे कडेन हांवें म्हाजे विचार मांडले, तेंचे विचार हांवें आयकले. जाल्यार एकमतान आमकां काल मुख्यमंत्र्यान रात्री फोन केलो, तुमच्या सावर्डे वाठाराक आपूण येतलो तेन्ना तुमच्या सगळे जे वर्कर आसा, सपोर्टर आसा, जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा, माजी सरपंच पंच तांकां सगळें तूं इन्फॉर्मेशन दी. त्या प्रमाणे आयज सगळे आपूण जावन आयले. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। डिम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी, मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट वाली बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर देना है अंकल जी। बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। भूल गए क्या, कांग्रेस ने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी, मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। मुझे इससे क्या? ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
फुडल्या वर्सा मेरेन संजीवनी साखर कारखानो पुराय क्षमतेन सुरू जातलो. कारखानो बंद पडचो ना, तशेंच कारखान्याच्या खंयच्याच कामगारांक सेवेंतल्यान काडून उडोवचे ना.